प्रेशराचें आसा किंवा हायपरटेन्शन आसा किंवा तेजो प्रेशर देंवता किंवा चडटा तर बेसिकली हो प्रेशर म्हणजे कितें वीच प्रेशर इज मेजर्ड म्हणजे तुमी खंयचो प्रेशर मेजता आनी प्रेशर म्हणजे कितें प्रेशर म्हणजे मनशाचें जें काळीज आसता तें काळीज पंप करता ब्लड बरोबर अँड इट पंप्स इनटू आर्टरीज वेसल्स आनी जेन्ना काळीज पंप करता त्यांनी ब्लड त्या शिरेंतल्यान फ्लो जाता आर्टरीन फ्लो जाता अँड इट फ्लोज विथ सम प्रेशर and this pressure can be measured by various devices आणि ताका आमी ब्लड प्रेशर अशें म्हणटात सो ब्लड प्रेशर जेन्ना मेजर करता बाय इंस्ट्रुमेंट वी गेट टू रिडिंग्स एक सिस्टोलीक आनी एक डायस्टोलीक जेन्ना हार्ट पंप करता पंपिंग तो ताज्या वेळार जो प्रेशर आमकां मेळटा तो दॅट इज कॉल्ड सिस्टोलीक ब्लड प्रेशर आणि सेकंड फेज हार्ट पंप जातकीर रिलॅक्स जाता जेन्ना काळीज रिलॅक्स जाता आनी जेन्ना तो प्रेशर ते शिरेन आमकां मेळटा ताका डायस्टोलीक ब्लड प्रेशर म्हणटा आनी दीस तुमी पळयलां आसतलें लोकांनी जे दोतोर सदांच प्रेशर मेजर करता गेल्या बरोबर विथ अ डिवायस आनी तो व्हॅल्यू जो आसता तो अरावंड 120/80 वो आमी हाका ब्लड प्रेशर रिडींग ऑफ ए इंडिविज्युअल अशें म्हणटात प्रेशर जेन्ना ब्लड फ्लो शिरेंतल्यान जाता इट एक्झर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल सो तो प्रेशर जेन्ना चड आसता जेन्ना तो शिरांक डॅमेज करता अच्छा सो जेन्ना तो लो आसता प्रेशर तेन्ना सगळ्या ऑर्गन्सांक ब्लड फ्लो मेळना दॅट इज हायपोटेन्शन आनी हायपोटेन्शन म्हणजे हाय प्रेशरान कितें फ्लो जाली जाल्यार क्रॉनिकली ओवर अ पिरियड ऑफ मंथ्स इयर्स ती वेसल शीर म्हणजे पायप ते डॅमेज जाता दॅट कॉजीस वेरियस इफेक्ट्स ऑन वेरियस ऑर्गन्स अच्छा म्हणजे सादे भाशेन आमी अशें समजता एक तुमी एक प्रेशराचो बरो पंप बसयला आनी ताका तुमी पायप लावन सोडला समज शेतान म्हणल्यार उदकान झाडां खंयच जर तो प्रेशर खूप आसत जाल्यार ते पायप फुटपाची शक्यता पायप डॅमेज ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम ते बेगीन फुटू शकता खंय ते सुटू शकता निसटू शकता सेम वे जर प्रेशर कमी आसा जाल्यार लास्ट मेरेन तुमकां ज्या शेताच्या पॉयंटा पर्यंत उदक पावपाचें थंय मेरेन पावन काडटा फ्लोज आसना म्हणजे ताका प्रेशरूच आसना सादे भशेन सो सेम थिंग हॅपन्स विथ द बॉडी जर प्रेशर चड आसत जाल्यार तो खंय डॅमेज करूं शकता कमी असलो जाल्यार ज्या सगळ्या एंड ऑर्गना मेरेन तो पावत किंवा तितके ज्या रेटीन पावता तितके समजा एका मनशाक एका ऑर्गनाक 5 लिटर जाय तो 5 लिटर दिनासतना 3 लिटर दिवं शकता म्हणजे सर्वायवल